कामं असतली SC STचो कोण तरी आसतलो ताच्या पर्यंत कोणूच पावना जाल्यार ताच्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पावतो हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. फक्त आमदार पावतलो, सरपंच पावतलो, पंच पावतलो म्हणून रावन उपकारना. म्हाका दिसता आमी कार्यकर्ते पावतले आणि तेच केन्ना तरी कार्यकर्ते पंच सरपंच खासदार आमदार तेच भारतीय जनता पार्टी जातले ही भारतीय जनता पार्टी. म्हणून तर आम्ही पार्टी बी तिसरंच म्हणटा. आमच्या पार्टीक परंपरा आसा. त्या पार्टीच्या परंपरेंतल्यान आमी वयर आयिल्ले आसा. गेली 31 वर्सां नेशन फर्स्ट पार्टी द्वितीय तृतीय आमी ह्या तत्वाचेर आमी काम करता. घडी कदाचित आमी म्हटलं आसत आमकां नोकरी जाय म्हणून, पण आमी देश प्रथम द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आमी ह्या धर्मात आमी काम करीत आयिल्ले आसा. आमी सगळे जाण काम करता आसतना आमी पळयता की देश प्रथम ह्या तत्वाचेर जर काम करतले आसत, अंत्योदय ह्या तत्वाचेर जर आमी काम करतले आसत, मानवतावाद ह्या तत्वाचेर जर आमी काम करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता माननीय मोदीजीचे लक्ष गाठपा खातीर आमी सातत्यात प्रयत्न करपाची गरज आसा. हांव उलयता आसतना संकेत आनी समीर ह्या दोगांय कडेन उलयतालो की आमकां युवा मोर्चाचे ब्रँड एम्बॅसिडर जाय. ब्रँड एम्बॅसिडर अशा पद्दतीचे की हांव एखादी योजना जर हांवें ठरयले प्रधानमंत्री आवास योजनेचो ब्रँड एम्बॅसिडर हांव, जाल्यार ती योजना ह्या गोंयांत कितले जाणांक इलिजिबल आसा ती योजना म्हाका पुराय खबर आसतली. कोणाक इलिजिबल किंवा कोणाक तेजी म्हायती जाय आसत जाल्यार त्या मतदारसंघातून हांव म्हायती दितलो आनी गव्हर्मेंटाच्या नोडल ऑफिसरा कडेन वचून ती योजना सांगपाची जबाबदारी म्हाजी आसतली. कोणाची तयारी आहा ते हात वयर करात. वयच्या पयलीं तुमी वयताना नांव दियात. तुमकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम म्हजें. इंडिव्हिज्युअल म्हणजे त्या शेवटच्या मनशा पर्यंत फायदो करपाची योजना आसतली. कोणाची प्रधानमंत्री आवास योजना घरा खातीरची आसतली. आमी हर घर नल से जल कोणाक तरी घरात नळ दिवपाची योजना आसतली. 100% इलेक्ट्रिफिकेशनची उज्ज्वला योजना सांगता आसतना ताका 100% लायट दिवपाची योजना आसतली. मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत 50% सबसिडी म्हणजे आमी जो कोल्ड स्टोरेजाचो ट्रक जो म्हणटा तो 50% ट्रक दिवपा खातीरय आमी ताका मदत करूं येता. जर मायनिंगेचे ट्रक बंद जाले आसत जाल्यार नुस्त्याचे ट्रक सुरू करपाची ताकद भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी आसपाक